चौथीक मेजकेर विशेक दीस उरिल्ल्यान सध्या दिवचल तालुक्यांतलो वेगवेगळ्या वाठारांतल्यो चित्रशाळा जागपाक लागल्या। चित्रशाळांनी गणपती करपाच्या कामाक आता भलतोच नेट आयला। चडशा चित्रशाळांनी गणपतीच्यो मूर्ती रंगोवपाच्या कामाकडेन मूर्तिकार लक्ष केंद्रीत केला। बायलां तशेंच भुरगे मूर्तिकारांक मदत करतना दिसून येता। फाटल्या कांय वर्सांच्यान प्लास्टर ऑफ पॅरिसांच्या मूर्तींचे आक्रमण वाडिल्ल्यान पारंपारीक मूर्तिकार हुसक्यात आसात। प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्या मूर्तींचेर कायमची बंदी घातली ना जाल्यार फुडाराक पारंपारीक व्यवसाय बंद करचो पडटलो अशी मूर्तिकारांची खंत आसा। आता तुका माना मिळाला मातीवर मेळटा पण म्हारग पडटा। दुसरे आता पळय प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मूर्ती येतात त्याचो तुमच्या पारंपरीक व्यवसायाचेर कितें परिणाम? खूब परिणाम जाला। आमी व्हरता पणजे 150-200 रुपया न्हू त्या जाग्यार 50 ते 40 जाता। कित्याक लोक फक्त प्लास्टरचे ते लो मेटलून बी दितात ताका लागून आमचे थंय ते आतां कमी जाता। पण हे जर प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मूर्ती येत रावल्यो जाल्यार तुमचो आमचो पारंपारीक धंदो बंद पडटलो। हेचेर कितें करचें अशें तुमकां सरकारान दिसता? सरकारान हेचेर निर्णय घेवपाचो असो की कायमचे बंद करपाचे, गोंयांत हाडपाचे ना तरच तो धंदो फुडें चलतलो। नाजाल्यार मागीर हो पारंपारीक कला वयतली मागीर कितें जातली आतां तूं पळयशी पयलीं शाळा कमी आसली आतां वता थंय गणपती आसा तशें नासलें पयलीं अवघे कोण करता तेंची शाळा कुमाराचेर वतात। म्हणजे आतां लोक भायले हाडून विकतात आनी ताका लागून आमकां ह्या धंद्याक खबर येता। धंदो आज्या पणजे आज्या पासून चालू बापायन सुद्दां केला गणपती आनी आतां हें आमचेर पडला न्हू आमी करता। आनी आतां लोक कितें करता हेजे शाडू माती गणपती आसता ते गणपती प्लास्टरचे आसता कितें आनी शाडू माती म्हणजे सरकाराक फटयता आनी सरकारा कडून ते हे मेळटा पळय मानधन मेळटा ते पयशेय बी घेवन खातात। मशिनां दिल्लीं आहा सरकारान मशिनाय बी फुकट सवाय मेळटा तांकां कितें आनी ते म्हणजे ते प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्त्याक लागून तुमच्या वेवसायाचेर परिणाम कितें? आमचे गणपती वयता न्हू लोक येता आनी ते गणपती बरे म्हणटा आनी लोक ते गणपती काडूंक वयता। आतां म्हणजे म्हाका अशें 10 नांवां कळटात तें आहा कित्याक ते गणपती बरे म्हणटात ते गणपती हाडूंक वयता। म्हणजे फुडें हो पारंपारीक वेवसाय हो आतां पारंपारीक आमचो वेवसाय आहा पळय हो फुडें आमकां बंद करचो पडटलो। तेन्ना सरकारान कितें तरी करूंक न्हू हेजो उपाय। आतां तांकां मशिनां दिल्या पयशेय मेळटा आनी हे भायले गणपती हाडून ते पयशे हे हाडून खातात आनी हे गणपतीच विकता मागीर हांकां कितें हेंचो कितें तरी उपाय सरकारान करूंक जाय न्हू। तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।